नमस्कार, पुया प्राइम खबरो। IPL स्पॉट फिक्सिंगाचो गोंयाकडेन आसूं येता संबंध। भारतातल्या बुकींचो दाऊदाकडे संबंधाचो पुलिसांक दुबाव। मुंबईच्या बुकींचे गोंयांत बसतान। दिल्लीतल्या न्यूज रिपोर्ट। गोंयचे पुलीस म्हणटात कांयच खबर ना। गोंयांत जुनांत जावपा आशिल्ल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत थारूं येता पक्षाचो प्रधानमंत्री पदाचो दावेदार। 2002च्या कार्यकारिणीचो नियाळ पळयल्यार मोदीक गोंय लकी। पळयात रिपोर्ट। सरकारान पोदेरां खातीर केल्ले सबसिडी येवजणेत पोदेरांक दिसतात कोफुजावां। येवजणेचेर प्रस्नचिन्ह। 5 वर्सां पाव 3 रुपयास दवरपाची, सहकारी संस्था कडच्यानूच मैदो घेवपाची पोदेरांची ना तयारी। मिरशे मारिल्ले नायक जोडप्याच्या दोगांय भुरग्यांच्या जिवाक धोको। प्रोटेक्टिव्ह होमात दवरपाची पुलिसाची शिफारस। पुलिसांनी रायबंदरा वाठाराचो घेतलो सोद। आरोपीन वापरिल्ली दोरी आनी बुशट जप्त। आणि मोपा आड मडगांवां लोहिया मैदानाचेर शक्ती प्रदर्शना उपरांत विरोधकांचे फ्लॅश मॉबाचे तंत्र। मिरामार सांजे पासयेक आयिल्ल्या लोकांक फ्लॅश मॉबाचो धक्को। कांय खिणा खातीर तरणाट्यांनी उडयले मिरामार ठप्प। खबरो विस्तारान। IPLांतले स्पॉट फिक्सिंगाचो गोंयाकडेन संबंध आसूं येता। दिल्ली पुलीस हे केशीचो सध्या दुबय आनी कराचीत दाऊद इब्राहिमाच्या डी कंपनीकडे संबंध सोदून काडटात। भारतातले बुकी आनी डी कंपनीच्या संबंधाचो सोद लावप चल्ला। दिल्लीतल्या एका राष्ट्रीय इंग्लीश दिसाळ्यान दिल्ल्या खबरे प्रमाण कितलेशेच बुकींनी मुंबय सोडून पोरू गुजरात आनी गोंयांत तांच्या बस्तान हालयलां। मात गोंयचे पुलीस म्हणटात तांकां अशा तरेची कसलीच म्हायती अजून मेरेन मेळ्ळी ना। पळयात रिपोर्ट। IPLांतल्या स्पॉट फिक्सिंगाच्या केसीन पुराय देशांतल्या आणि गोंयांतल्या क्रिकेट फॅनांक शॉकात केले। मुंबय आणि दिल्लीच्या पुलिसांनी स्पॉट फिक्सिंगाचे केसीन बुकींचे गोंय, मुंबय, दुबय आणि कराची मदीं संबंधांचे पुरावे मेळ्ळ्यार ह्या फिक्सिंगाचे भानगडीत आनीकय कांय सनसनाटी गजाली उक्ताडार येवंक शकतात। आतां मेरेन तपासांत ह्या फिक्सिंगाच्या भानगडीत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचे संबंधाचो दुबाव पुलिसांक आसा। राजस्थान रॉयल्साचे 3 प्लेयर, एक आदलो प्लेयर आणि 7 बुकी मदीं जाल्ल्या कॉलांचे तपास चलता। अटक केल्ले बुकींच्या कॉलांची तपासणी करतना तातूंत एक दुबयचो नंबर मेळ्ळा। हो नंबर दाऊदाचो म्हणपाचें उक्ताडार आयला। कॉल करपी म्हणटा, हाँ भाई, उससे बात हो गई है, तुम बात कर लो, काम हो जाएगा। भारतांतल्या आनी दुबय कराचींतल्या बुकी मदीं जाल्ल्या ह्या फोन कॉलांची तपासणी करतरीच दुबयच्या नूर आनी कासिम नांवाचे 2 जण हे बुकींचे मोठे सिंडिकेट चलयताले अशें स्पश्ट जालां। अटक केल्ले बुकी कराची आनी दुबयचे बुकींच्या आदेशा प्रमाण वेव्हार करताले। IPL स्पॉट फिक्सिंग गोंयचो संबंध। भारतांतल्या बुकींचो दुबय आनी कराचींत बशिल्ल्या बुकींकडेन संबंध आसा हें स्पश्ट जालां। अटक केल्ले बुकी कराची आनी दुबयचे बुकींचे आदेशा प्रमाण वेव्हार करताले। बुकींचे सिंडिकेट नूर आनी कासिम हे दोगूय जाण दुबयच्यान चलयताले। दुबय कडेन संबंध आशिल्ले खुबशे बुकींचे मुंबय सोडून गोंय आनी गुजरातांत बसतान। चंडीला हो ह्या बॅटिंग पंगडाचो समन्वयक। चंडीलाचे सुनील दुबय कडेन आशिल्ले संबंध फिक्सिंगांत दाऊदाचो संबंध सिद्ध करपा खातीर म्हत्वाचे। सुनील रामचंदानी उर्फ सुनील दुबय हो दाऊदाचो सामको घट आनी उजवो। सुनील दुबयाक पुलीस सोदतात। T20 गेमींतल्यो ताच्यो भानगडी पोरूं उक्ताडार आयिल्ल्यो। सुनील दुबयच्या वेव्हारांची फायल मुंबय क्रायम ब्रांची कडेन आसा। चंडीला कडेन ताचो संबंध तपासतात। दिल्लीतले खबरेन दुबाव उक्तायला ते प्रमाण स्पॉट फिक्सिंग आनी फिक्सरांचो गोंया कडेन संबंध आसा काय कितें हें जाणा जावंक प्रुडंटान DGP किशन कुमारा कडेन संपर्क साधलो। मात DGP म्हणटा ताका हाचे विशीं कांयच खबर ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 4 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको आनी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत जुनांत जावपा आशिल्ल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत पक्षाचो प्रधानमंत्री पदा खातीर दावेदार कोण आसचो हाचे वेले कोफुजावांचो निकाल लागपाक शकता। 8 आनी 9 जुनाक भाजपाची गोंयांत राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाता। गोंयच्या फुडारी बसकेच्या तयारेक पेटल्यात।
मात 2002 भाजपाचे गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचो नियाळ पळयल्यार गोंय नरेंद्र मोदीक लक्की. गुजरात दंगली उपरांत मोदीचे मुख्यमंत्री पद गोंयच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतूच साल्वार जाल्लें. नॉर्मली नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह ही जी कॅपिटल सिटी आसता थंय जाता, त्यामुळे सादारणपणान इन अँड अराउंड पणजी अशीच नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह ही जातली. मदीं एक विल्फ्रेड मिस्कितान स्टेटमेंट केल्लो आफ्टर लास्ट नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह की गोवा कॅडर्स वॉन्ट मोदी एज प्रायम मिनिस्टर. What is personally your feeling, and please tell us what is the feeling of the cadres and as a party organization, whether you want Modi or you don't want Modi. आयज देशभरान नरेंद्र मोदीन ज्या तरेचें काम गुजरातान केल्लें आसा तें सगळ्या देशभरान आनी म्हाका दिसता जगभरान सुद्दां एप्रिशिएट करता. हांव पयर गोंया भायर आशिल्लो आनी तेन्ना कांय जाण म्हाका अमेरिकेन रावपी कांय जाण म्हजे फ्रेंड्स मेळ्ळे. त्यांची क्युरियोसिटी जी आशिल्ली मोदीचो परफॉर्मन्स कसो करता, कितें करता, तेजी डिलिव्हरी सिस्टीम, हेज्या संदर्भातले गव्हर्नन्स तेज्या संदर्भातले ते म्हजे कडेन डिस्कस करताले आनी दे वर रियली एप्रिशिएटींग इट. त्यामुळे हें जर पळयत जाल्यार सगळ्याच कडांनी नरेंद्र मोदीच्या कामाची स्तुती केली वता, एप्रिशिएट केलो वता ताका. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीच्या जेन्ना सगळें जग ताका एप्रिशिएट करता, लोक ताका एप्रिशिएट करता, तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो एखादो कार्यकर्तो ताका एप्रिशिएट करप किंवा कॅडरान ताका एप्रिशिएट करप हें स्वाभावीक आसा, हें चुकीचें कांय ना. भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बसका 8 आनी 9 जुनाक गोंयांत जातली. पणजे लागसार दोनापावल वाठारांत ही बसका आसतली. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आनी दिल्ली वेंचणुको जावपाच्यो आशिल्ल्यान हे बसकेक मोठें म्हत्व आसा. युपीएतले बरेच घटक पक्ष सध्या अस्वस्थ आशिल्ल्यान लोकसभेच्यो वेंचणुकोय मुजती पयलीं जावं येता अशी परिस्थिती आसा. भाजपाचो म्हणयारो म्हणटा, भाजपा सरकार सध्या आसा ते सगळ्या प्रस्नांचेर गोंयचे बसकेंत चर्चा जातली. लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार कोण आसतलो हाचेर भाजपाचे फुडारी सध्या उलोवंक तयार नासले तरी पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत फुडाऱ्यांचे नांव जाहीर करून विशयाचो सोक्षमोक्ष लावचो अशें भाजपाचे कांय फुडाऱ्यांक दिसता. मार्चांत जाल्ले पक्षाचे कार्यकारिणीचे बसकेंत नरेंद्र मोदीक फुडारी म्हूण बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळिल्लो. आतां गोंयचे बसकेंत ते गजालीचेर शिक्को बसतलो अशें मोदीचे बरे मागपी फुडाऱ्यांक दिसता. 2002 मोदीची गुजरातांत परिस्थिती बरी नाशिल्ली. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पासून मोदीन मुख्यमंत्री पदावयल्यान देंवचो अशें मताचे आशिल्ले अशें म्हणटात. पूण तेन्ना गोंयांत जाल्ले पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेंत मोदीक अनपेक्षीत तेंको मेळ्ळो आनी मोदी मुख्यमंत्री पदार साल्वार जालो. गोंय मोदीक लकी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान पोदेरां खातीर केल्ली सबसिडी येवजण चड कडक जाल्या. पोदेरांक येवजणेंत बरीच कफुजावां दिसपाक लागिल्ल्यान येवजण चालीक लागचे पयलींच पोदेरांनी येवजणेचेर प्रस्नचिन्हां केल्यात. ते शिवाय कटकट नाका म्हणून पोदेरांची संघटना येवजण चालीक लावपाची जबाबदारी स्वताचेर घेवंकूच तयार ना. सबसिडी घेतल्यार फुडलीं 5 वर्सां पाव 3 रुपयाच दवरपाचो, सहकारी संस्था वरवींच मैदा घेवपाचो असल्यो अटी आनी येवजणेचे हेर कांय नेम पोदेरांक मान्य नात. आयतारा पोदेरांनी हाचेर बसका घेतली. सरकारान उद्देगीक खात्या खाला गोंय पारंपारीक पोदेर सबसिडी येवजण चालीक लायल्या. 50 ग्रामाच्या पावाचो दर फुडलीं 5 वर्सां 3 रुपयाच उरचो म्हूण ही येवजण चालीक लायल्या. ही सबसिडी येवजण 1 ऑक्टोबर 2012 सावन लागू जातली. पोदेराक सबसिडी 3 गटांनी मेळटली ती अशी: दिसाक 50 किलो परस कमी मैदो वापरपी पोदेराक दर किलो मैद्याचेर 4 रुपया सबसिडी. दिसाक 51 ते 100 किलो मैदो वापरपी पोदेराक पयल्या 50 किलो मैद्याचेर किला फाटल्यान 4 रुपया आनी वयल्या 50 किलोचेर किला फाटल्यान 2 रुपया सबसिडी. दिसाक 101 ते 150 किलो मैदो वापरपी पोदेराक पयल्या 50 किलो मैद्याचेर किला फाटल्यान 4 रुपया आनी वयल्या 50 किलोचेर किला फाटल्यान 2 रुपया सबसिडी आनी उरिल्ल्या 50 किलो मैद्याचेर किला फाटल्यान 1 रुपया सबसिडी. 150 किलो परस चड मैदो वापरपी पोदेराक ही सबसिडी मेळची ना. गोंय बेकर संघटनेन आयतारा ह्या येवजणेचेर चर्चा करपाक बसका घेतली. येवजणेचेर पोदेरांचें एकमत ना. सबसिडी चालीक लावपाची जबाबदारी पोदेर संघटना घेवपाक तयार ना. ते सगळें सरकाराक पवदी अशें पोदेर म्हणटात, मात एकलोय कॅमेऱ्याचेर उलोवपाक तयार ना. हे येवजणेंतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली पोदेरांक मान्य नात. सबसिडी फकत मैदो घेवपाक, ते शिवाय फुडलीं 5 वर्सां पावाचो 3 रुपया दर हालोवपाचो ना. पोदेर म्हणटात मैद्याचो दर फुडल्या 5 वर्सांत वाडत गेल्यार सबसिडीचो फायदो ना. मैद्या बरोबर पाव करपाक लाकूड आनी हेर गजाली लागतात तांचें कितें? सबसिडी खातीर मैदो सरकारी मार्केटिंग फेडरेशना कडच्यान ना जाल्यार मार्केटिंग सहकारी सोसायटी कडच्यान घेवचो पडटलो. पोदेर म्हणटात हें आमकां मान्य ना.
तशें जाल्यार सोसायटी घालता तसलोच मैदो घेवचो पडटलो. बरे दर्जाचो मैदो मेळटलोच हाची खात्री ना. खाजगी डिलर उदार दितात, सहकारी सोसायटी उदार दिवच्यो ना. सबसिडी मेळोवंक घाल्ले नेमूय सामके किटकिटीचे अशें पोदेर म्हणटात. पोदेरांची प्रतिक्रिया पळयल्यार सरकाराची ही येवजण कितली यशस्वी जातली हाचेर प्रश्नचिन्ह आसा. आतां 3 रुपयांनी पाव कितलो तेंप तग धरतलो हेंय पळोवचें पडटलें. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.